हांगा आतां? काय ना ती चलून वयताली रस्त्यान ती फक्त जाणटेली धांवता फाटल्यान सगळं आडयता आनी ती जीव दिवंक वयता कशी आयकना आडोवन गेल्यार आमची ती फादर मारपाक लागली. सो पुलिसांकूय आयकना? पुलिसांकूय आयकना कोणाकूच आयकना. ती आतां खांडेपार न्हंयचेर उडी मारपाक वयता म्हूण धांवल्या वयता चलत. खंयची ती विक्री कळ्ळ्या? खंयची काय खबर फोंडेच्यान चलत येयल्या. फोंडेच्यान? खांडेपार हांगा एक बायल जीव दिवपाक वयता म्हणून फोंडेच्यान येयल्ली आनी तिजी फाटल्यान तिजी माय तिका वाचोवपाक वयताली. पूण हांगा कोणी तरी पुलिसांक फोन करून हांगा रोबोट आपयले आनी रोबोटवाल्यांनी तांकां ते बायलेक समजोवपाक प्रयत्न केलो. पूण ते बायलेन फातर घेवन पुलिसाचेर हल्लो करपाचो प्रयत्न केलो. पूण पुलिसांनी ह्या रोबोटच्या पुलिसांनी प्रवासी जे वयताले त्यांच्या बायलांक 4-5 बायलांक सांगून पळयलें की तिका समजया आनी गाडयेन घाला म्हणून. पूण ते गाडयेन घालपाक गेल्ल्या बायलांकूय बी तेंच्यांनी ते फातर घेवन धांवणयले. आनी ताजे नंतर हांगा आतां लेडीज पुलीस येवन तिका बायलेक फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ली आसा. ही बायल खंय फोंडेच्यान चलत खांडेपार पुलार जीव दिवपाक वयताली पूण ती कशीच आयकनाशिल्ल्या कारणान तिजी माय आसा ती रडोन बाबडी लोकांक हेल्पा खातीर आपयताली. केरिये खांडेपारच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश